सत्तरी उत्सव मोगी शेकड्यांनी वर्सां सावन विविध सण परबो सत्तरींतले लोक पारंपारीक पद्दतीन मनयत येयला. दसरोय पारंपारीक पद्दतीन आनी विविध संस्कृतीक कार्यावळी सयत मनयतात. तेच वरी पैंगीण काणकोणचो दसरो नवदुर्गेच्या उत्सवाक लागून 8 दीस पैंगीण चैतन्यमय जावन रावता. काडया दोनी कडली भोंवडी. माव सत्तरीचो दसरो फामाद. बुधवारा ताका आरंभ जाला. शुक्रारा तो उलगतलो. नवरात्रांक थंयच्या उत्सवांक सुरवात जाता. शेकड्यांनी भावीक भक्तगण उत्सवांत आनी परंपरागत दसऱ्याचो आनंद लुटतात. आदी पळोवया माव सत्तरीच्या दसऱ्या कडले चैतन्य. आयज सत्तरी वाठारांत प्रामुख्यान 3 गांवांनी दसरो मनयलो वता. पयलो गांव म्हणल्यार पर्यें, दुसरो वेळस आनी तिसरो मावशे गांव. पर्यें गांवाचो दसरो हो एका दिसाचो, वेळसाचो एका दिसाचो आनी म्हाऊस गांवांचो दसरो मनयता हो 3 दिसाचो. प्रामुख्यान दसऱ्याक सुरवात ही नवरात्र सुरू जाल्या उपरांत नवरात्र सुरू जाता तेन्नाच केली वता. नवरात्राच्या पयल्या दिसाक देवाक माळा घातली वता. एकाच ग्रामस्थ देवाक माळा पडले अशें म्हणटात. अशेंच 9 दीस देवाक माळा घातली वता. दसऱ्याक 2 टर्न आसतात, एक रवळनाथाचें आनी एक भुतनाथाचें. मावशीचो दसरो ह्या दसऱ्याक एक वेगळेपण लाभलेलें आसा. मावशी गांवाचो दसरो हो फेमस आहा. हो 3 कारणां खातीर. एक म्हणल्यार भूत काडण्याचो विधी. भूत काडण्याचो विधी म्हणल्यार जर एका मनशाक दुसऱ्या आत्म्यान जर संचार केल्लो आसा जाल्यार त्या आत्म्याक भायर काडपाचें काम रवळनाथ करता. दुसरो विधी म्हटल्यार ओटी भरता. जर एका दाम्पत्याचें लग्न जालां आनी खूब वर्सां जर भुरगीं ना जाल्यार तेका हांगा आमचो रवळनाथ देव तेची ओटी भरता. आनी अशें दिसता की ह्या वर्सा जर ओटी भरली जाल्यार दुसऱ्या वर्सा ती दाम्पत्य आपल्या भुरग्याक घेवन देवाक बसपाक येता. तिसरें म्हणजे जळीक दिलें म्हणटा. म्हणजेच जर एक भुरगो किंवा कोणूय एक भुरगो म्हणा किंवा दादलो जर एका व्हाळांत किंवा न्हंयेंत बुडलेलो आसा आनी जर ताका त्रास जाता, सपनां पडटा, आंग पडटा जावं कितें हातपाय दुखता, त्या वेळार ताका देवाक बसलो जाल्यार ताका व्हरून बुडयता. ताका आमी पिशेची कोण म्हणटा. हे म्हणून ताका बुडयता आनी शुद्धकार करून हाडून परत बसयता. अशें केल्या कारणान ताका जी सपनां पडटा किंवा हातपाय फुटता ते म्हणटा ते ताजें बरें जाता. आनी आतां पळोवया पैंगीण काणकोणच्या दसऱ्यातलें चैतन्य. नवदुर्गा देवीच्या मंदिरांत 8 दीस उमेदीचे आसतात. तरंगां नाचयतात आनी भार काडटात ते पळोवपाक लोक गर्दी करतात. आदिपुरूस आनी बेताळ देवाचो भार भक्तगण आंगार खेळयतात.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.